1 Raja, chapter 15. अभिजामाची राजवटकी जुदेयांत 913-911. जेरोबोआम राजाच्या 18व्या वर्सा अभिजाम जुडाचो राजा जालो. आनी जेरुजल्यान 3 वर्सां राजवटकी चलयली. ताचे आवयचें नांव माका आनी ती अबसलोमाची धूव. आपल्या बापाय भाशेन तो पातकी वाटांनी चल्लो आनी आपल्या बापाय दाविदाचें कालीज आसलें तशें ताचें कालीज सर्वेस्परा आपल्या देवा अशें सवें नासलें. अशें आसताय सर्वेस्परान ताच्या देवान ताका एक पूत दिवन आनी ताची राजवट थिरावन दाविदा पासत जेरुजल्यांत उजवाड जळटलो दवरलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्यां मुखार दाविदान नीट तें केलें आनी हिटीट उरियाचो प्रसंग सोडल्यार ताणें आपल्या आख्ख्या जिवितांत सर्वेस्पराचें उतर खाला घालूंक ना. अभिजामाचो उरलोलो इतिहास ताणें केल्लें तें सगळें जुडाच्या राजांच्या इतिहासाच्या पुस्तकांत बरयलेलें आसा न्हय. अभिजान आनी जेरोबोआमान एकामेकाचें झूज केलें. अभिजाम मेलो तेन्ना ताका दाविदाच्या शारांत पुरलो. ताचो पूत आसा सोदरेर चडलो. आसाची राजवटकी जुडेयांत 911-870. इस्रायलाच्या राजा जेरोबोआमाच्या राजवटकेच्या 20व्या वर्सा आसा जुडाचो राजा जालो. जेरुजल्यांत ताणें 41 वर्सां राजवटकी चलयली. ताचें आजेचें नांव माका अबसलोमाची धूव. आपल्या बापाय दाविदान केल्लें तशें आसान सर्वेस्परा मुखार नीट तें केलें. मंदिरांनी शिंदुलकी वेवसाय करपी दादल्यांक ताणें देसांतले धांवडायले आनी आपल्या पुर्वजांनी केल्ले कुड्डे देव ताणें भायर उडयले. म्हाका आपले आजेचो राणयेपणाचो पोद ताणें काडून उडयलो कित्याक तिणें आशेरा देवीची मुर्ती केली. आसान तिचो चुरो केलो आनी किद्रोन वालांत व्हरून ती उलपायली. जोरूय उंचलीं स्थानां नपयत करूंक नात. आसाचें कालीज सर्वेस्परा सवें सदांच विस्वाशी आसलें. आपली आनी आपल्या बापायचीं भेटयलोलीं दानां मुणगे रुपें भांगार आनी पवीत आयदनां ताणें सर्वेस्पराच्या मंदिरांत दवरलीं. आसा आनी इस्रायलाचो राजा बाशा हांचे मदें झुजां चालूच आसलीं. इस्रायलाच्या राजा बाशान जुडाचेर आक्रमण केलें आनी जुडाचे राजा आशाशी कोणेंच भायर भितर येवंक जावंक ताणें रामा शार बांदून काडलें. सर्वेस्पराच्या मंदिरांतल्या आनी राजमहालांतल्या भांडारांतलें रुपें आनी भांगार आसान व्हेलें. ताणें आपल्या सेवकां लागीं दिलें आनी आसा राजान हो संदेश ताब्रिमोनाच्या पुता आनी हेज्जियानाच्या नातवा दमास्कांत रावतल्या सिरियेच्या राजाक बेन-हदादाक धाडलो. म्हज्या बापायन आनी तुज्या बापायन केल्ली तशी म्हजे मोदीं आनी तुजे मोदीं कबलात करुया. पळय, हांवें तुका रुपयाचें आनी भांगाराचें दान धाडलां. वच इस्रायलाच्या राजा बाशा थंय केलोली कबलात मोडून उडय. असो तो म्हजे सोशिलो कोडसरून वेतलो. बेन-हदादान आसा राजाचें मागणें आयकलें आनी इस्रायल शारांचेर आक्रमण करूंक ताणें आपले फौजेच्या अधिकाऱ्यांक धाडले. ताणें इजोन, दान, आबेल-मेत माका, सगळें किन्नेरोत आनी नफ्तालीचो सगळो वाठार जिखून घेतलो. जेन्ना बाशा राजान हें आयकलें ताणें रामा बांदपाचें सोडून दिलें आनी तिर्जा येवन तो रावलो. सगळ्या जुडेयाक संदेश धाडलो. बाशा राजान ती रामाक बांदून हाडूंक वापरलोले फातर आनी लांकूड ताणें व्हेलें आनी आसा राजान बेंजामिनाचें जेबा आनी मिज्पा बांदून हाडूंक वापरलें.
आसाचो उरलोलो इतिहास, ताची पदवी, ताणें केलें तें सगळें जुडाच्या राजांच्या इतिहासाच्या पुस्तकांत बरयलोलें आसा न्हय. ताच्या माथार पिरायेर ताका एक पांयांची पिडा जाली. जेन्ना आसा मेलो, ताच्या पुर्वजां बरोबर ताका दाविदाच्या शारांत पुरलो. ताचे फाटल्यान ताचो पूत जेहोशाफात सोदरेर चडलो. इस्रायला वयर नादाबाची राजवटकी 910-909. जुडाचो राजा आसा हाचे राजवटकेच्या दुसऱ्या वर्सा जेरोबोआमाचो पूत नादाब इस्रायलाचो राजा जालो आनी ताणें 2 वर्सां इस्रायलांत राजवटकी चलयली. ताणें सर्वेस्पराचे नदरे मुखार वायट तें केलें. ताणें आपल्या बापायची खोटी वाट धरली आनी इस्रायलाकूय पातकांत पडून शें केलें. इसाकार घराण्यांतलो आहिजाचो पूत बाशा ताचेर आड उप्रासलो आनी फिलिस्तांवांच्या शारांत जिबेथोनांत ताका जिवेशी मारलो. तेन्ना नादाब आनी आख्खें इस्रायल जिबेथोनांत वेदो घालून आसलें. जुडाचो राजा आसा हाचे राजवटकेच्या 3ऱ्या वर्सा बाशानान नादाबाक जिवेशी मारलो आनी ताच्या जाग्यार आपूण सोदरेर चडलो. तो राजा जाताच ताणें जेरोबोआमाच्या आख्ख्या घराण्याक कोणाक भायरायनासतना मारून उडयली. अशें आपल्या सेवका शिलोच्या आहिजा वरवीं उलयलोलें सर्वेस्परान उतर पाळून दिलें. जेरोबोआमाच्या पातकांक लागून आनी इस्रायलाकूय पातकांत पडून शें केलें देखून आनी इस्रायलाच्या देवा सर्वेस्पराचो राग ताणें चडसो केलो देखून अशें घडलें. नादाबाचो उरलोलो इतिहास, ताणें केलें तें सगळें, हें सगळें इस्रायलाच्या राजांच्या इतिहासाच्या पुस्तकाचेर बरयलोलें आसा न्हय. आसा आनी इस्रायलाचो राजा बाशा हांचे मदें झुजां चालूच आसलीं. बाशाची इस्रायलांत राजवटकी 909-886 BC. जुडाच्या राजा आसा हाचे राजवटकेच्या 3ऱ्या वर्सा आहिजाचो पूत बाशा तिर्जांत इस्रायलाचो राजा जालो आनी 24 वर्सां ताणें राजवटकी चलयली. ताणें जेरोबोआमाची खोटी वाट धरून आनी ताचे भाशेन इस्रायलाक पातकांत पडून शें करून सर्वेस्पराचे नदरे मुखार वायट तें केलें. देवाचें उतर हें